रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमा खायलो थंय एक ग्रेस्त स्त्रीची येतली. आपणागेर जेवंक तिने ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो. तिने आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्ना येवन वचोन आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतू एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावूयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करूयेत? गेहाजीन जाप दिली. तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बासायलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेंत धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणेक फसयनाका. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटलो. हांव विचारतां तुजो मोग सासणाक तकता, सर्गार तुजे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडेन हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपोत दिला. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटलो. दीसभर तुज्या नांवाक लागून ते संतोसतले, तुज्या नितीवंतपणाक लागून उल्हासतले. तूं तांचे सक्तेचो श्रृंगार, तुजे कृपेन आमचे बळ तूं वाडयताय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटलो. कित्याक आमची ढाल सर्वेस्परा कडेन आसा, आमचो राय पवित्र देवाच्या हातांत आसा. पुर्वी तुज्या भक्तांक एका दर्शनांत उलोवन सांगलें, एका वीराचेर हांवें मुकुट दवरला, म्हजे परचे मदलो विंचून काडलेल्याक हांवें उबारला. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटलो. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें, हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे बरेत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्यां जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेठांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंतांक
तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंतांचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतच हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.